गोयच्या मानसिक हॉस्पिटलांतल्या दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। कांय मानसिक दुयेंतींची फामील तांकां सोडून वतात आनी दुयेंतींक परत मेळपाक सुद्दां येना, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगता। सरकार ह्या दुयेंतींची काळजी घेता अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता। बायलां खातीर आयोजीत केल्ल्या मानसीक भलायकी जागृताय कार्यावळींत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। पळयशात जाल्यार आमच्या कडेन आमचें मेंटल हॉस्पिटल आहा पळय न्ही, थंयसर डे बाय डे चडांत चड पेशंट वाडत आसा आनी एकदां मेंटल जाल्या उपरांत लोक परत आपल्या घरांतल्याकूय पळयना, एकदां तो दवर म्हणटा थंयसर। थोडे जाण तर हाडून सोडटात। हांव खोटें सांगना, हांवें पळयलां मेंटल हॉस्पिटला कडेन ताका हाडटात आनी सोडून दितात। कोण पळयता तो पळोव म्हणटा, मागीर तो चेडो आसूं चेडूं आसूं बायल आसूं कोण पळय तेजी काळजी घेनात, सोडून दितात थंय अक्षरशः सोडून वयता। ताची काळजी सरकार घेता। आत्तां आमच्या कडेन प्रोविजोरियाच्या मार्फत जवळपास आमी 10 ते 12 सेंटर्स आसात। आमच्या कडेन जवळपास 350 ते 400 लोक आहात। तूं जर तांकां विचारशीत तेंचे कोणूच म्हणजे सगळे आसात तेंचे, बट तांकां पळोवंक सुद्दां कोण येना। ही मेंटल इलनेसची स्थिती आसा। म्हणून आपलें मेंटल हेल्थ सुद्दां सारकें उरपाक जाय। म्हणून डे टू डे प्रॅक्टिसान जशें आमी फिजिकल हेल्थ उरपा खातीर जसो एक्सरसायज करता आसतले, मेंटल हेल्थ करपा खातीरय बी प्राणायाम आसतले किंवा बाकीचे मोटिवेटींग करपाची गरज आसा। आनी ताकाच लागून आज तो मेंटल हेल्थ अवेरनेस ज्या विशयाचेर आमी सहसा केन्ना लक्ष दिना, आमी केन्नाच कोण ह्या विशयाचेर डायरेक्टली इंटरेक्शन करिना किंवा आमी लोकां मदीं बी म्हणजे आमकां मेंटल इलनेस आसत जाल्यार तो विशय लोकां मदीं सांगय बी ना। बट एक बरी गजाल आज हो तांच्यांनी विशय घेतलो आनी मन ह्या विशयाच्या निमित्तान ते हो विशय मांडटा।